सगळ्यांक तुमकां माय मोगा सहयोगकार नमस्कार. अशा म्हणटा ह्या कार्यावळीन केरीतपणी फाल्यांचो दीस हो नवोच भायर सरलो तियात्र हाचेर आमी तुमकां थोडी भोव म्हायती दितात. हो तियात्र सेबी फन्स दे माजोर्डा हांणी बरोवन पालखाचेर हाडला. एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र जायते लोक ज्या लोकांनी पळयला ताणें तो वाखाणला. सुरवातेकूच आमी सेबी लागीं थोडी भासाभास करुया आनी ही कार्यावळ मुखार व्हरुया. सेबी फन्स दे माजोर्डा म्हटल्यार तुमी वळखतले, कारण ह्या आदी ताणें जायते तियात्र पालकाचेर हाडल्यात आनीक ताचे वजनादीक तियात्र लोकांनी वाखाणल्यात. फाटलो ताचो तियात्र बी तशें बात, पूण हे पावटी फाल्यांचो दीस हो तियात्र आयज ताचो ह्या लोकां मुखार आसा. सेबी हो तियात्र जेन्ना तुवें पालकाचेर हाडला तेन्ना ह्या तियात्रांतल्यान लोकांक तूं कितें सांगूंक सोदता? तेतून बाबा तुका इतलें सांगूंक सोदता, हो म्हजो वावर हांवें केला तो लोकांनी येवन पळोवचो आनी म्हाका भरपूर आदार दिला म्हज्या आर्टिस्टांनी. हो म्हजो वावर हांवें बरयल्लो तो अदीक बरो करूंक म्हज्या आर्टिस्टांनी म्हाका भरपूर आदार दिला. जसो तुवें म्हाका आदार दिला त्या म्हज्यान विसरूंक जायना. तशेंच म्हज्या पार्टिस्ट आसा तेणी हांवें बरयल्ली कला हांवें बरयलेली कला म्हजी लोकांनी येवन पळोवची आनीक म्हाका तेणी आदार करचो. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या आर्टिस्टांक म्हज्या उतराक पाळो दिवन तांणी हो म्हजो तियात्र फुडें व्हरोंक भरपूर आपलो खांद मारलो म्हणून हांव तांचो चड उपकारी आनी रावतां ह्या फुडें म्हाका ते असोच आपलो आदार दितले म्हणून. पळय, तुमी आतांच ताका पळयला की जे भाशेन आमी वावुरतात ते भाशेन ताच्यांनी जायना. दुसऱ्याचो आदार घेवन तो आपलो वावर मुखार व्हरता खरो, तरी आसतना ताची भलायकी जायती कटकटीची कशी ती भलायकी ताका फावो तितलो सांगात दिना. तरी आसतना ताका आमच्या मायभाशेचो जायतो मोग आसा आनी ह्याच मोगान लासोन ही कथा ताणें बरयल्या आनी फाल्यांचो दीस ह्या तियात्राक ताणें तुमकां सगळ्यांक आपण केला. ताचो हो किरकोळ वावर तुमी सगळ्यांनी येवचो आनी पळोवचो. पळोवया आमी एक धाकटेंशें क्लिप. फुडें पळय आसतना चलता हांवें गालेनान कोणातून हाची सोजमोणी काडूंक कांतारान हांवें उतरां हाडल्यान कुटून हांव सांगता ताची सोजमोणी काड हापूर बायन तूं वाडोयता झाड ताका सारें घालून मोगान वाडोयता. तुवें रोयलेले झाडाक फूल तोच फूल बसतात ताचेर ती माती धूड उपरांत कीड लागून ताच्यो पाकड्यो जोडोयता. तुवें रोयलेले झाडाक फूल फुल्लें पूण किडीन खावून तें पिसुळ्ळें चिंतून तूं तुजी दुकां गोडोयता. देवाच्या उतरार चलोंक देवान कायदो घातलो सगल्यान. देवान सांगलां कोण एकल्याक रस्ते दिता म्हणून मान. मनशाची वायट कोत्तो बांदे वयर रावन पळयता स्वर्गार. जेजूची उतरां मनान दवर तो सांगता पेल्याक बरें कोर पूण मनशा पेल्याक तूं बरें करिना. हांव व्हडलो तूं गरीब म्हणटा भुरगे भायर दुसऱ्याक केंगता तोकल पडलेल्याक हात दिवन वयर काडिना. उठला पळय तें खरें ह्या तेंपार मनशाचें जिवीत लागलां निड्याचें वारें. सोगोट आपापले चिंता दुसऱ्याच्या चिंतीना बरें. जोड्याकल्याच्या जिविताचें देवा लागीं आसा बेरें. सोगोट आमकां रोसल्या देवान बोल्ल्यात बऱ्या गिन्यानान तरूय मनशाक लागल्यात कोटेवी. कॉमेडियन मार्कूस म्हज्या सांगाताक आसा आनी ह्या तियात्रांतली जी मुखेल भुमिका कशी मार्कूस आपल्या आंगाचेर आपल्या तकलेचेर पेज घेवन ती फुडें वता. तर मार्कूस ह्या तियात्रांतल्यान जी कॉमेडी तुवें मुखार हाडल्या आनी बरे भाशेन तुवें मांडून घेतल्या
ताचेर तुका कितें सांगून दिसता? कॉमेडी केल्या ती कॉमेडियनांनी सगळ्यांनी हांदबांद केल्या आनी सगळ्यांनी वयर काडून दिल्या कॉमेडी. सपोर्ट मेळ्ळा सेबी बबक्यांनी बॅटी सगळ्यांनी केली ती बरी केली कॉमेडी. म्हाकाय बरी उमेद दिसल्या कॉमेडी करपाची. आज कितो म्हळ्यार आपण ट्युशन आनी मुखार दित मुठा कोण भुरगे येताय ही भुरगे आपल देणे ट्युशन दिवपाक एक आपल सारके कोण आनी हो आनी लोकांगे भुरगे आनी कित शिकयता म्हूण देव जाणा. एक सांगल्या दोन इकोता मुई हा काय जेलेडीन वो जेलेडीन की जाले तू काय बाहेर पेंट मुळा मरे मालो रे ते कोण पेंट बाहेर मालो 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 मुई माल रे ती होड्या मालो ना किते कोण माल होड्या मालो अरे पेंट बाहेर मार पडी तू पेंट काढ फोड्या मालो ती मग चांगला पेंट बाहेर मार म्हणून अरे आज आमगे साहेबीने उभा हा म्हण आई तू सांगला पेंट झाले रे मार तू कित गाबडी. होय आनीक एक शो जाला आनी ह्या शोवाक जेन्ना ऑडियन्स आसलो त्या ऑडियन्सांनी ताळयो मारल्यात आसतल्यो. हय मारले कॉमेडी बरी जाली म्हूण सांगले आनी शोय बरो जालो तेगेलो. मॅसेज दिली ती बरी दिली ताणें मॅसेज फाल्यांचो दीस कितें तो चोवपाचो येवन लोकांनी. म्हणटच ह्या तियात्रान ज्यो सिनो ताणें दाखोवपाचो प्रयत्न केला ताचेर कांय सांगचो ना? सीन बरे आहाय सारके बरे जाले टोरेन कोण हाडले सीन आनी बरें केलां सगळें. व्हॉल्केनो दाखयता तो आनी डेजर्ट आनी तें सगळें दाखयलें तें बरें दाखयलां. म्हणटच लोकांनी हो तियात्र पळोवचो. चल देव बरें करूं. आमी आनीक थोडी क्लिप्स पळोवया. पेद्रू ट्युशन घेतो सर म्हणून म्हणपा लागली सोंच रो पेद्रू म्हणून म्हणपा लागली सोंच रो पेद्रू म्हळ्यार कोण ओळखत म्हणपा लागली तेन्ना हांव कळ्ळें तूं सोंचोर मोठाय म्हणून. म्हाका तो म्हणले मुगे सपाय म्हणटा ते म्हाकूच लेपता कोण तुका न्हू मुगे नांव जाय कितें इनास पेद्रू कायतान मार्टिन सेबी फेर्नांडीस जेलेटीन म्हळ्यार फामाद हांव. ट्रेनी धोबेश भर सगळे हांव सावंतवाडी जालो सावंतवाडी जालो आता असं गाडी ते एक स्टेशनार नाव बरं तू एक सांग रे सुटकेस केलो तू सुटकेस न्हू बूक आहे रे तू आता इस्कॉल भुरग्यांक तुले बूक आहे बॅग पावनाय मुळे सुटकेस घेवन पावता. ओके ओके तुगे नाव कितें? म्हजें नाव धाम धूम फेर्नांडीस. कितें रे? धाम धूम फेर्नांडीस. तुमी नये नाव जाल्लो खात आसतो ना सांगतो नाका ना धाम धूम म्हणून कितें जाता? अरे म्हजें बायलें नांव धुमींग मायेचें नांव धुमेदीन दोगांचें नांव कुडक्या केले एक केले आनी म्हाका नांव घायला धाम धूम फेर्नांडीस. तूं सांगत तेजेर बरो पेज येतो धाम धूम कोणे हसता हसण्यार दिसताय तुगे नांव तें कृष्णाचें तुजें नांव कितें रे? अनाकोंडा. म्हज्या बरोबर ह्या तियात्रांत संगीत करपी एक संगीतकार पुतुश आझवेदो जाका जायतो अनुभव आसा. जायते तियात्र ताणें बरे तरेन वाजल्यात. आदी एक बरो ड्रमर कसो तो परजळटालो पूण आयज ताणें आपल्या हातांत इन्स्ट्रुमेंट घेवन ह्या तियात्रांक जावं ह्या संगीताक एक वेगळे तरेचें वळण दिलां. आनीक फाल्यांचो दीस ह्या तियात्रांतल्यान तो आपलो जो वावर आसा तो मुखार व्हरता. तर ह्या तियात्रांत जे कांत जावं कातरां आसात ती कशीं कितें आसात? सांगची म्हणल्यार तेणी एकदम बरे भशेन ती बसयलेली आहा आनी तें वाचपाकूय आमकां खूब उमेद येता कशी. हय म्हणटच हे कांत जेन्ना दुसऱ्याच्या कानार पडटात दुबाव ना कारण ह्या तियात्रांतलो हांवूय एक वांटेकार आसा आनीक संगीत एकदम बरें जालां. त्या पासत तुमकां तेगांकूय परबी तूं वितोरीन आनीक आर्मान तेगांकूय परबी तेच बरोबर तुमचे बाकीचे जे सांगाती आसात तांकांय परबी भेटयता. तरी आसतना जे कांत लोकांच्या कानार पडल्या उपरांत खरेंच एक वेगळी उमेद येताशी दिसता तुका? हय हें सांगूंकूच नाका कित्याक ते भशेन तुमी ते बसयलेले आहा आनी तुका सांगलां हें जे तुमी म्हणटा ते बरोबर आमकां वाजोवंकूय उमेद येता. हय आनीक ही कातारां आमचो वितोरीन मिस्त्री आहा जावं आर्मांदो आहा तेणें बरे भशेन ते फर्स्ट सेकंड थर्ड आमकां बरोवन बरें वाजोवंक दिसता कशें. जावं आमचो जालीन आहा जावं आमचो ड्रमर झेवियर आनी मारियानो बेस गिटार सगळे आमी एकठांय एक टीम वर्क कशी करून ह्या तियात्राक सोंपय हाडपाक आमी ट्राय करता. हय जेन्ना हो पयलो शो जातालो आनी लोक ताळयो मारताले तेन्ना तुमच्या काळजांत खुशालकाय आयली? कित्याक दिसतालें लोकांक आमचो वावर लोकांक मानून गेल्लो गो. हय आनीक ही जी कथा जावं ही कॉमेडी आसा ताचेर तूं कितें सांगूंक सोदता? कशी लागली तुका? हय ही आतांच तरेची कशी तेणी एक बसयलेली आहा कित्याक सगळे कॉमन आसता कशें पूण हें तेणी दुसऱ्याच भशेन केलेलें आहा पूण म्हाका ती लायक जालें. आवडल्या? हय आवडल्या. आनीक हो तियात्र असोच मुखार वचो? हय
वयचो म्हण आमी आमचो सेबी तेका लागून म्हाका दिसता तेणें कितें तरी एक बरें वावर तेणें केलेलो आहा तो लोकांच्या सामकाराक बरो दाखोवपाक. तुझ्या मोलादीक विचारांक देव बरें करूं. तुका ते कितें तूं आमचो घरा चलता जाल्यार म्हज्या फाकराक लागून आमकां हें कांयच फाल्ट सांगना. म्हज्या दोगांय भुरग्यांनी कितें म्हजे लागीं मागलें जाल्यार तांचे तोंडांतलें उदक भायर सरचेच आनी हांव तांकां दितां. हांव चिंतून सामकें पावत चल्लो. म्हाका आपूण धाडचें आसलें. हांव वयतलें आसलें तुका कॉलेजीक. घराची पुण्यात पोट असल्यार तें घर मजबूत उरता. ना दोरचे मोडोन घेतात. एक तांडेली सारको असल्यार मोडाक कसो फुडो करून कशेय भाशेन ते व्हडे चडीत पावयता. ना दोरचे दोरयाकूच फुडोवन घेता. सर कितें जालां? आयज सगळें चौपारी सगळें तें. हांव सदांच म्हणटालो तुजो पूत एक बरो भुरगो म्हणून. पूण आयज ताणें म्हाका निराश केलो. ताणें म्हाका विश्वासघात केलो. हाच्या रस्त्यार तूं जावन आसा एक उडचणीचो पात्र. तुका म्हजी भयण म्हणपासून म्हाका लॉस दिसता. हांव सोचता आयजकाल म्हाका भयणूच ना. एक खटखटे वीस लागलो मनीस परत जाग्यार कोटी देखून वायट बरायचं चिंतून सर. एके तुझे पोके गिरियर वच आनी एक पॉलिटिशियन जावन लोकांचेर शिंगाय. तो लोक कोण एक तुका काडून मागतलो. पूण हांव कित्याक बरें कितें आनी वायट कितें तें चिंतूंक म्हाका गिरियर आसा. आरे आकाश लागो तुवें ते वायट भुरग्याचो सांगात दवरला न्हय. म्हज्या बरोबर एक वाजनरी कांतोरिस्ट कॉनियम म्हजो गोटिस्ट आनीक जेन्ना जेन्ना ताका उलो मारतात तेन्ना तो हाजीर आसता. हांव नकळो तो कसो कितें टायम काडून ह्या ज्या वावराक आपलो तेंको दिता. किरीतपणी जेन्ना असलोच वावर आसता तेन्नाच दर एक मनीस ताका उलो मारता. कोणी ह्या तियात्रांतलोय तूं एक भाग. फाल्यांचो दीस हो तियात्र तुजी नदर कितली पासून आसा? हो तियात्र कितलो पासून मुखार वचूंक येता? जाय तो मुखार वचूंक शकता. कित्याक पयलो शो सावंडे हॉलान जालो आनी लोकांक हो तियात्र सोंपता तेन्ना जायत्यो थाळयो मारल्यो आनी ते थाळयांचेर म्हाका गमोन येता हो पयलो शो कसो दिसूंक ना आनी हे शोवाक फुडार आसा आनी वाडटलेच. आनी आयज हो पणजे शो दॅट मिन्स लोकांक वाखाणटलो आनी लोक मानून घेतलो आनी उपरांत आनिकूय मडगांव शो हे फूल जातले हातूंत म्हाका खात्री आसा. कोणी आनीक एक गजाल ह्या तियात्रांतल्यान तुका आनीक कितें बरेंशें दिसलां? बरें दिसलां पयलीं सद्याक हो आमचो ग्रोयनर हे तियात्राचो तो एक हँडिकॅप जावनूय हो तियात्र ताणें माचयेर हाडला बाब तेवतून तुज्या आदारान. आनी म्हाका दिसता तुजो भरपूर ताका सहकार आदार मेवला ताकाच लागून तो आयज हे पावंड्यार पावलासो. कित्याक आमी ताका फूल आमचो सपोर्ट दितात. कित्याक हो मनीस दुसरे भाशेचो खालत्या उतरांचो बाबा मुळबगोर ताचे तोंडांतल्यान उतरां भायर सरोनात. देखून म्हाका ताची आवड आनी थँक्यू. डॅडी कालूच हांव म्हज्या इश्टाक सांगतालो म्हजो डॅडी एअरपोर्ट म्हाका आयलो म्हणटूच कारिस्मा बायक घेवन दितलो. आतां तूं आयला म्हणटूच म्हाका म्हजी कारिस्मा बायक मेळटली न्हू डॅडी. हेस्टन डॅडी भितर स्वताकूच आसा ताका थोडो विसव तरी घेवन दी. ओगिरा पांगड्या हेस्टन दुसरे पावड्या उतर. तूं म्हजे सांगार केन्ना तुजे तोंडार घेवचो ना. रॉय तूं आयला तो बरें आसा. तुजी लागींच खंय आसा? हे तूं उलयता? हे तूं उलयता? परदेसान काम करतलो मनीस कसली कसली स्वप्नां स्वप्नता. आपल्या बायल भुरग्यांचो ताका हुस्को आसता. घरा येतकूच आपली घरकान आपल्या मोगान भेगूय दिली हे तो आश्चर्य रावता. पूण आयज हांगा पावतूच कितें तुमचे कोयत्यो तुमच्या उतरां परस चड आवाज करता. चड बरें जातलें आसलें हांव परदेसान मेलो जाल्यार. दिवाय शांत 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 जाया. शांती जावन आसा घराची सवास काय आनी ही शांती इतल्या बेगीन धाडपाची म्हजी तयारी ना. आयजूय म्हाका तुज्या आदाराची गरज आसा. ओय